नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमचे असे गेस्ट आसात जाणे भारतीय जनता पक्षाची गोंयांतली धुरा आपली भुजार घेतल्या. भारतीय जनता पक्षाचे नवे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे. सर वेलकम. सगळ्यात पहिली गजाल म्हणजे अभिनंदन. आणि त्याच बरोबर जेन्ना एका कार्यकर्त्याचो असो सन्मान जाता तो मागीर खंयच्याय पक्षांतलो आसूं पळोवपाक बरें दिसता. आज जेन्ना ह्या म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 20, 25, 27, 28 वर्सांच्या प्रवासा उपरांत ह्या पदार बसतना कशें दिसता? एकदम म्हाका याद जाता 2002 हांव आमदार जाल्लो. पण आमदार जाल्या जी आनंद जावन आसलो तितलो आनंद आज म्हाका काल ज्या वेळाचेर म्हजी बिनविरोध घोशणा जाली तेन्ना म्हाका भरपूर. कारण एका पार्टी भितर हांव 1991 पासून बूथ अध्यक्ष, मागीर त्याच्या नंतर पंचायत प्रमुख आसत, मंडळ प्रमुख आसत, डिस्ट्रिक्टाचो पदाधिकारी आणि स्टेटीचो पदाधिकारी आणि एखाद्या राजकीय पार्टीचो प्रदेशाध्यक्ष हे ज्या वेळार पार्टीन डिक्लेअर केलें त्या वेळार म्हाका जितली उमेद जाली ही म्हज्या अजून पर्यंतच्या जिवनांतली सगळ्यांपेक्षा मोठो आनंद म्हाका काल जालो. आणि ज्या तरेन भरभरून प्रेम कार्यकर्त्यांचे म्हणजे एक दिसलें की आमी भोंवता आसतना गोंयभर जेन्ना आमी फिरतात आनी त्या वेळार जेन्ना कार्यकर्ते तुमकां एक्सेप्ट करता, मेळटात, उलयतात आणि ज्या तरेन कार्यकर्त्यांक उमेद जाता. म्हणजे काल एक दिसून आयलें की सामान्य कार्यकर्तो हो प्रदेशाध्यक्ष जावपाक शकता ही उमेद सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या तोंडाचेर दिसताली. आणि त्यामुळे खरोखरूच एक बऱ्या तरेचें वातावरण काल म्हाका दिसून आयलें. आणि हांव गेली 1991 पासून जें काम करता पार्टीचें तें एका बऱ्या पार्टी भितर हांव आसा हें म्हाका हांव तातूंत खूब सॅटिस्फाय आसा. एक गजाल आज जेन्ना घेतला सरकार सत्तेर आसा, 27 सारकें मजबूत बहुमत आसा. पण बहुमत आसा म्हण इशू ना अशें आमी म्हणपाक शकनात. सो आव्हानां कितें दिसतात फुडें? नाही, कशें जाता की सरकार आसा पण सरकारा भितर कांय जी वेगवेगळीं आव्हानां म्हणजे म्हादयचो विशय आसत, मागीर आमचो मायनिंगचो विशय आसत, हे ज्वलंत विशय सरकारा समोर आसात. आणि ताका लागून सरकार प्रयत्न करता की ते सेटल जावचे विशय म्हणून. कारण म्हादयचो विशय हो तसो कोर्टान आसा आणि त्यामुळे बारीक सारीक हे ज्यो गोष्टी सगळ्यो वेगवेगळे म्हणजे कांय करनासतना ओगीच जे विशय येतात ह्या विशयाक लागून सरकाराक पूर्णपणे समर्थन पार्टीचें दिवप. आणि पार्टी आमचे केंद्रीय नेतृत्व जें आसा त्या नेतृत्वाकूय फाटल्यान लागून हे विशय जे आसात म्हणजे मायनिंगचो विशय आसत किंवा म्हादयचो विशय आसा ह्या विशयाक सॉल्व करपाक लागून पूर्णपणे पार्टी ही सरकारा फाटल्यान पाठिंबो दितली. आतां आमचो पार्टी म्हणूनय आमचो हें आसा की म्हादयचो विशय जो आसा ह्या विशयाचेर आमी तितलेच सेन्सिटिव्ह आसात. म्हादयचें उदक जें आसा हें उदक एक थेंबो सुद्दां वळप ना ही भुमिका पार्टी म्हणून आमची आसा. आणि त्यामुळे पूर्ण पाठिंबो आमी सरकाराक ह्या विशयाचेर दितात. एक मुद्दो म्हाका कारण आमी कार्यकर्त्याचो सन्मान म्हूण सुरवात केली. एक जो प्रश्न येता तो म्हळ्यार फाटले एक 6-7 म्हयने कार्यकर्त्यां मदीं आयिल्ली निराशा. आनी त्या निराशे फाटलें मेन कारण आशिल्लें की आयात केल्ले आमदार ज्या जाग्यार तुमच्या कार्यकर्त्यांनी इतले त्रास काडल्या इतलीं वर्सां त्या जाग्यार भायल्या पक्षांतल्यान एक मनीस येता, आमदार जाता, मंत्री जाता. सो मातशी तरी खच्चीकरण जाता. तुमी एक कार्यकर्तो तो आज प्रदेशाध्यक्ष म्हाका दिसता ही भावना तुमच्या की चड बरो कोणूच समजून घेवपाक शकना. कशें पळयता हाजे कडेन? नाही, हांव हाचे कडेन कशें आसा की आमी ज्या वेळार सरकार घडयलें हें गोंया भितर मनोहर भाई त्या वेळार आमचे मुख्यमंत्री जाले आनी त्या वेळार खरें म्हणत जाल्यार आमची एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नासली तरी पण सरकार जालें. कारण सगळेच जाण एकठांय येवन तांच्यांनी म्हणलें की मनोहर भाई जर रेडी आसा मुख्यमंत्री जावपाक जाल्यारच आमी तांकां तेंको दितले. इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट. कारण केंद्राक भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसलें आनी त्यामुळे त्या सरकाराच्या हातूंतल्यान गोंया भितर उदरगत जर जावपाक जाय, जे प्रोजेक्ट चालू आसात हे प्रोजेक्ट जर फुडें वचपाक जाय जाल्यारूच मनोहर भाई सारको नेतो आसत जाल्यार तो फुडें वतलो. ही ज्या वेळार भावना, कारण कोणाकूच मेजॉरिटी मेळूं नाशिल्ली, काँग्रेसीकूय मेळूं ना, भारतीय जनता पार्टीकूय मेळूं नासली आनी इतर बाकीचे लोकल रिजनल पार्टी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आसात, गोवा फॉरवर्ड आसात आनी अपक्ष ह्या सगळ्यांनी मेळून एक मनोहर भाईक पाठिंबो दिलो आनी हें सरकार घडयलें. आनी त्यामुळे हें सरकार घडयल्या नंतर कशें आसता की खूब लोकांचें जेन्ना सरकार आसता त्या वेळाचेर तें स्थिर कशें उरपाक मनोहर भाई आसा पर्यंत तें ठीक आसतालें. पूण जसं मनोहर भाई आजारी पडल्या नंतर हें फुडें सरकार जर बरें उरूं जाय जाल्यार तें सरकार हें भक्कम उरचें पडटा. ताका
अब्सोल्यूट मेजॉरिटी आसची पडटा आनी त्यामुळे कांय आमदार जांकां दिसलें की ह्या सरकाराक आतां तेंको दिवपाक जाय आनी म्हणून जे कांय आमदार पार्टी भितर आयले काँग्रेसचे आनी त्यामुळे हें सरकार स्थिर जालें कारण तांकां दिसलें की हें ह्या सरकाराक पाठिंबो दिलो जाल्यारच आमचें फुडें बरें जावपाक शकता हो विशय त्यांच्या तकलेन आयलो पण तातूंतल्यान कार्यकर्ते नाउमेद जाले न्ही. न्ही अडचण कशी आसा की त्या मतदारसंघा भितर त्या कार्यकर्ते त्या भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचो आमदार थंय निवडून येवनाशिल्लो. समजा थंय जर सरकारान जर पयलीं सुरवातीकूच जर भारतीय जनता पार्टीक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जर लोकांनी दिल्ली जाल्यार हो विशय येवचोच नासलो न्ही. हो विशय केन्ना आयलो की ज्या वेळाचेर आमचे कडेन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना आनी आमकां हें सरकार फुडें व्हरूंक जाय आमकां बऱ्या तरेन जर काम करतले जाल्यारच आमकां हें करपाक जाय आनी त्यामुळे ही जी गोश्ट जाल्ली आसा त्यामुळे म्हाका दिसना अशें की कार्यकर्त्या भितर उत्साह ना अशें कारण म्हाका बऱ्याचदा कशें आसता की लोकांक अशें दिसता की एक दोग जाण कोण तरी उलयता आसतले त्या मतदारसंघात त्यामुळे तांकां दिसता की अशें ना सगळ्या कार्यकर्त्यांक सगळी गोश्टी खबर आसा आनी त्यामुळे कार्यकर्त्यांचो उत्साह जर नासलो जाल्यार त्या दीस आमी ज्या वेळार रॅलीचें आयोजन केलें तुमकांय खबर आसतली की ती सिटिजनशीप अमेंडमेंट एक्टाक लागून जी रॅली जाली त्या रॅलीक मोठ्या प्रमाणात संख्या आसली उत्साह आसलो कार्यकर्त्यां भितर आनी त्यामुळे कार्यकर्त्यांक खबर आसा की ज्या परिस्थितीन हें सरकार जालें त्या परिस्थितीक तोंड दिवपाक लागून ते कणे भाग आसले. एक हांव मुद्दम प्रश्न तुमकां कित्याक विचारता कारण तुमी अशे मतदारसंघातल्यान येता जंय तुमी आमदार आशिल्ले बरोबर आनी मागीर थंय पक्षाचो उमेदवार बदललो आनी अशें आसून सुद्दां तुमी पक्षाचें काम करीत रावले आनी आज प्रदेशाध्यक्ष जाले. सो हो जो अनुभव आसा हो अनुभव कितलो म्हत्वाचो आनी ह्या अनुभवांतल्यान तुमी कितें शिकले कारण जेन्ना आपल्या मतदारसंघा भितर फक्त एका पराभवा उपरांत जेन्ना कॅन्डिडेट बदलप जाता तुमची भावना कितें आशिल्ली आनी तातूंतल्यान तुमी कितें घेतलें. न्ही म्हज्यो भावना कशें आसा हांवें पळयता आसतना कारण हांव बेजिकली लिडर न्हय हांव बेजिकली भारतीय जनता पार्टीचो सामान्यांतलो कार्यकर्तो कारण कशें आसा की ह्या पार्टी भितर जर हांव नासलो जाल्यार कदाचित हांव सरपंच जो आसलो पळय तितलेकूच उरपाचो. म्हाका याद जाता कारण 1991 ज्या वेळार हांवें पयलीं काम पार्टीचें केलें कारण हांवें तशें संघ ABVP हें सगळें करत हांव भारतीय जनता पार्टीन आयलो. 91 ज्या वेळार हांव पयलीं सरपंच जालो तेन्ना हांव डिस्कॉलिफाय जालो कारण म्हजी मायनर एज आशिल्ली 24 वर्सां आसली म्हाका आनी त्या वेळार मनोहर भाई पयलीं इलेक्शनाक लोकसभेक राविल्ले थंयच्यान आमी कामाक सुरवात केली हांवें स्वता आनी तेन्ना हांव एका बुथाचो अध्यक्ष पिर्ण गांवांत ज्या गांवांत हांव रावतालो ज्या गांवांत हांव जल्माक आयलो त्या गांवाच्या बुथाचो अध्यक्ष पूण 1991च्या निवडणुकीक त्या बुथाचेर लीड आयली आनी तेन्ना हांव बूथ अध्यक्ष अजून पर्यंत त्या बुथार अजुनूय लीड आसा. कारण कशें आसा की हांवें सुरवातीक थंय काम केलें आनी त्यामुळे हांव सामान्य कार्यकर्त्या पासून फुडें सरलो. हांव डिस्कॉलिफाय जालो मागीर हांव परत सरपंच जालो 99 पार्टीन म्हाका तिकेट दिली 99 हांव इलेक्शन हारलो 2002 पार्टीन तिकेट दिली परत हांव जिखलो 2007 हांव 160 मतांनी हारलो म्हणजे 320 म्हणजे 160 पडिल्ले जाल्यार हांव आमदार जावपाचो पण हांव निवडणूक जिखूना आनी त्यामुळे 2012 ज्या वेळार तिकेट दिवपाचो प्रश्न आयलो त्या वेळाचेर पार्टीन जेन्ना सर्वे केली तेन्ना पार्टीक दिसून आयलें की म्हाका जर तिकेट दिली आसत जाल्यार हांव जिखून येवं शकना कारण आनी काँग्रेस उमेदवार आसतलो आनी जाका आमी मागीर किरणाक तिकेट दिली ताका जर आमी तिकेट दिली आनी आमचें आनी तेचें जर समर्थन एक जाय जाल्यार तो निवडून येवं शकता. हें ज्या वेळार पार्टीक दिसलें त्या वेळार पार्टीन तिकेट किरण कांदोळकराक दिली आनी तो जिखून आयलो. आतां ताका तिकेट दिल्या मुळे तो जिखून आयलो ताका म्हाका तिकेट दिली जाल्यार कदाचित हांव हारपाचो पण त्या क्षणाक थोडेंशें वायट दिसता आसत कदाचित म्हाका दिवना म्हणून पूण दुसऱ्या बाजून जर विचार केल्लो हांवें की समजा पार्टीन म्हाका 99 तिकेट दिली हांव सामान्य कार्यकर्तो पण पार्टीन आमच्या केंद्रीय पार्टी म्हाका तिकेट दिता 2002 म्हाका तिकेट दिली निवडून आयलो म्हणजे पार्टीन म्हाका 3दा तिकेट दिली हांव एकदां आमदार जालो एकदां म्हाका तिकेट दिवना हाचो अर्थ हांव हें अशें निवडून येवं शकना म्हणून म्हाका दिवना आसत तिकेट पण हांवें पळयताना पॉजिटीव पळोवंक जाय. ह्या पार्टीन म्हाका आमदार केलो ज्या पार्टीन म्हाका आमदार केलो आनी जर पार्टीक आज गरज दिसता की सदानंदाक तिकेट दिवना जाल्यार पार्टीचें बरें जाता आसत जाल्यार कांय वायट ना. त्या वेळार तांच्यांनी जर जें डिसिजन त्या वेळार घेतलें तें त्या वेळाचें तें योग्य डिसिजन आसलें आनी त्यामुळे कार्यकर्त्यान पळयतना शॉर्ट टर्म पळोवंक जायना. कदाचित हांवें जर तेन्ना म्हाकाय जर शॉर्ट टर्म पळयल्लो आनी हांवें समजा पार्टी सोडून गेल्लो जाल्यार आज हांव हांगा पर्यंतय पावचो नासलो. त्यामुळे विचार करता आसतना पॉजिटीव म्हणजे एखाद्या राजयोग त्या वेळार म्हाका नासलो राजयोग कशें म्हणून मानलें आनी हांवें म्हणलें ठीक आसा पार्टीचें ऑर्गनायझेशनाचें काम करप आनी त्यामुळे 2012 नंतर एकदां सांगलें पार्टीन की तुवें ऑर्गनायझेशनचें काम पळोवंक जाय सो हांव ऑर्गनायझेशनचें काम पळयलें
पण एक सॅटिस्फॅक्शन म्हाका दिसता, कारण त्या वेळार हांव मर्यादीत म्हज्या मतदारसंघा पुरतो आसलो, पण पार्टीन जेन्ना म्हाका संघटनेचें काम दिलें त्यामुळे म्हाका एक एक्सपोजर मेळ्ळो गोंया भितर फिरपाक, आनी त्यामुळे एका दृश्टीन जे त्या वेळार एक एकदां म्हणटात आमी की आमकां त्या क्षणाक वायट दिसता आसत कदाचित, पण मागीर लक्षांत येता जें जाता तें बऱ्याक जाता. कदाचित म्हाका तिकीट दिवन दिल्ली आनी हांव आमदार, हांव थंयच उरपाचो न्ही. आज म्हाका एक्सपोजर मेळ्ळो पार्टीच्या अध्यक्ष पदा पर्यंत. एक जो आरोप जाता आनी जाचेर म्हाका दिसता परत तुमी चड बरे तरेन उलोवपाक शकता, तो म्हळ्यार तुमी जशें सांगलें की फक्त पक्षाची संघटन न्ही, जाल्यार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अशी बुनियाद, आनी तातूंतल्यान मागीर पक्षाचें काम. आज जो आरोप जाता की ही कसलीच बुनियाद नाशिल्ले लोक तुमच्या पक्षा भितर लिडर जावन बसल्यात, आनीक भारतीय जनता पक्षाचें काँग्रेसीकरण जायत चल्लां काय कितें असो एक प्रश्न सदांच उपस्थित जाता. तुमी ह्या प्रश्नाची जाप कशी दितले? नाही, पळय कशें आसा की जे लोक निवडून आयल्यात तांकां भारतीय जनता पार्टीन निवडून हाडूना. ते आपल्या, कारण कशें जाता ते थोडे जे लोक काँग्रेसीन जे निवडून आयले, जे आज आमचे भितर आसात, ते स्वताच्या हिमतीचेर त्या मतदारसंघात निवडून आयले. मागीर ते भारतीय जनता पार्टीन तांच्यांनी प्रवेश केलो. भारतीय जनता पार्टीन ते 10 जाण आयले, पक्षान आयले. त्यामुळे ते स्वता लिडर जाले आनी हांगा आयले. आमी तिकीट दिवन तांकां लिडर करूना. आनी त्यामुळे आमी पळयता आसतना पळोवंक जाय की ते आज त्या वेळाचेर दोनूय हांकां गरज. आमकांय आमचे पार्टीचें सरकारें स्ट्रॉंग उरूं जाय, आनी तांकांय सेक्युरिटी जाय आसली की तेंचे विकास जावं जाय, तांचो डेव्हलपमेंट जावं जाय मतदारसंघाचो, जाल्यार तेंच्यांनी तें करप भागच आसलें. आनी तातूंत तशें दुमत कांय ना, आमी हाडून बसयले अशातलो विशय ना. कारण त्या वेळाचेर तांकां हाडून नाशिल्लें जाल्यार सदोदीत ज्यो अफवा येताल्यो, आज सरकार पडटा फाल्यां पडटा, हे ज्यो अफवा आसा हे अफवा एक बंद जाल्यो. आनी एक सरकार, पार्टीचें सरकार, कारण तांकां भायल्यान सपोर्ट दिवना, तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीन स्वत प्रवेश करून भारतीय जनता पार्टीचे आज आमदार जाल्ले आसात. हे जे लोक आसात जांकां ही आयडियोलॉजिकल बुनियाद ना, ती सोयरीक तुमी कशी पळयतात? शॉर्ट टर्म पळयतात काय लाँग टर्म सोयरीक पळयतात? हे पळय, तेतून दोन गोश्टी आसा. बऱ्याच जाणांक दिसता आसतात की भारतीय जनता पार्टी भितर रावप हें बरें, म्हणजे इन फ्युचर बरें जर आसत जाल्यार प्रत्येक जो निर्णय आसता पळय, आज जर तांकां पळयलें तांकां दिसता की हांगा ह्या सरकारा भितर, कारण केंद्राक सरकार भारतीय जनता पार्टीचें आसा, गोंया भितर सरकार भारतीय जनता पार्टीचें आसा, आनी आज जर आमी ओवरऑल इंडिया जर पळयलें जाल्यार काँग्रेसीक व्हडलो स्कोप देशभरान आसा असो दिसना. डे बाय डे ते सामके सकयल वचत आसात. आनी अशा वेळाचेर तांकां आज दिसून येता आसतलें की जो निर्णय तांच्यांनी घेतलेलो तो योग्य निर्णय आसा, आनी तो निर्णयाक ते ठाम आसात. आनी त्यामुळे आमकां अशें दिसपाक जाय, अशातली मातूय गोश्ट म्हाका दिसना अशें दिसूं जाय अशें म्हाका दिसना. तुमी लाँग टर्म गजाल म्हण पळयता? आमी ही रिलेशनशीप तुमी लाँग टर्म पळयता? हय, आमी पळयता आसतना लाँग टर्म रिलेशन आसा अशा तरेनूच आमी पळयता. एक गजाल तुमी जी म्हळी, जो म्हाका फरक मुद्दम संघटनेच्या दृश्टींतल्यान आनी पक्षाच्या दृश्टींतल्यान, तो म्हळ्यार आज मेरेन तुमच्या पक्षान लिडर तयार केले, ते मागीर संघटनेंतल्यान तयार केले, ते मागीर मनोहर पर्रीकार आनी श्रीपाद नायक धरून संघटनेंतल्यान तयार केले, लिडरशीप तयार केली आनी ती मागीर लोकां मुखार दवरली की ही लिडरशीप आमी तुमच्या मुखार दवरतात, तुमी मतदान करात म्हणून. आनी आज जेन्ना हो जे लिडर आसात तांकां पक्षां भितर घेवपाचो जेन्ना प्रश्न येता, कारण जेन्ना काँग्रेसीची सतत 2दा सरकार आयली केंद्रांत, तेन्ना गोंया भितरूय तोच प्रश्न आयलो की इंडिविज्युअल्स जे आसात ते पक्षा परस इतले मोठे जाले की त्या वजनान मागीर पक्षूच कोसळ्ळो 2012 भितर. आज हो भंय तुमच्या पक्षाक ना मू? म्हाका दिसना, कारण आमी कशें जाता, काँग्रेस आनी भारतीय जनता पार्टी भितर फरक आसा. आमची ऑर्गनायज पार्टी आसा, आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचें ऑर्गनायजेशन जें आसा हें इंडिपेंडंटली ऑर्गनायजेशन, संघटना म्हणून काम करता. काँग्रेसी भितर ताचो वेगळेपणां आसूं शकता, कारण काँग्रेस निवडून येता तेंच खरें संघटन, तेंचून व्हडलो कोणाक एकामेकाक ते इलेक्टेड मनीस जे आसात ते संघटनेक व्हडली किंमत दिता अशेंय म्हाका दिसना. पण भारतीय जनता पार्टी भितर हो फरक आसा. भारतीय जनता पार्टी भितर एकदां एखादो जो वेळार येता तेव्हा ताका ध्येय धोरणां जीं आसा ती पार्टीची मानची पडटात आनी त्या भाशेन ताणें काम करचें पडटा. आनी म्हाका दिसता आमचे कडेन जे आयिल्ले आसात ते सगळेच जाण त्या हातून आमचे बरोबर आमी जें कितें काम सांगिल्लें आसा, पार्टीचे एखादो कार्यक्रम दिलो थंय ते वेवस्थीतपणे करतात. आनी त्यामुळे तुमकां दिसना की 27 वजन डोईजड जातलें हें दिसना? नाही, कशें आसा पळय, फायनली ही जी सगळी मॅन्डेट जी आसा ही मॅन्डेट पार्टीक कोणें दिवनाशिल्ली. 2012 ते 2017
पार्टीची एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आशिल्ली, बऱ्या तरेन सरकारान काम केल्लीं, विकास डेव्हलपमेंट केलो, सगळे आमदार वावुरले, सगळ्यांनी कामां केलीं, सोशल वेलफेअरच्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न केलो. पण 2017च्या निवडणुकी भितर इतकें करून सुद्दां लोकांनी आमकां साथ दिवना आनी त्यामुळे ती न दिल्यामुळे सगळे गोष्टी घडपाक लागल्यो न्ही. आनी त्यामुळे जी आसा तें मॅन्डेट घेवन फुडें वचप हें काम आमकां सदतीत करपाक जाय. आनी त्यामुळे आमी जे आयज आयले काल आयले अशें न करता एकदां तो पार्टीन आयलो, जेणे पार्टीचो पक्षाचो ज्या वेळार फॉर्म भरलें त्या वेळार तो आमचो मनीस. आनी त्यामुळे आज आमी तांकां पळयता आसतना ते भारतीय जनता पार्टीच्याच अशेंच आमी तांकां पळयतात. एक जो प्रश्न आसा तो म्हळ्यार मोगोचो, आनी मोगोचो प्रश्न इतल्याच खातीर आहा की सतत एक आरोप जाता की भारतीय जनता पक्षाक मोगो नाका. आनी लास्ट सुद्दां तुमी तांचे 2 आमदार फोडून हाडले, तांकां दोगी जाणां मंत्री केले, बरे गलेलठ्ठ मंत्री केले. सो हो जो मोगो विशीं आकस आसा, तुमकां कितें दिसता की मोगो हो पक्ष म्हणून, कारण ती लव हेट रिलेशनशीप कशी उरल्या, एक खेपेक अलायन्स पार्टनर, एक खेपेक विरुद्ध झगडटात, एक खेपेक प्री पोल, एक खेपेक पोस्ट पोल. तुमी आतां प्रदेशाध्यक्ष म्हण ह्या मोगो बरोबरच्या रिलेशनशिपा कडेन कशें पळयतात? पळयात की महाराष्ट्र मोगो पक्ष जो आसा ह्या पक्षा बरोबर आमची युती आशिल्ली. मोगोचे सुदीन ढवळीकर हे आमचे उपमुख्यमंत्री आसले आनी तेंचे दोन म्हणजे एकूण 3 जाण आमचे बरोबर ते आसले, मोगो सुदीन ढवळीकर, बाबू आजगांवकर आनी दीपक पावसकर. ज्या वेळार हें सरकार घडलें त्या वेळाचेर मोगो पक्षान आपल्याक उपमुख्यमंत्री पद जाय म्हूण हट्ट धरलो आनी नितीनजी गडकरी त्या वेळार हांगा गोंयांत आयिल्ले आनी त्या वेळार तांच्यांनी तांकां सांगलें आमी ठीक आहे. तेन्नाच बाय इलेक्शनची चर्चा चालू आसताली, शिरोडा मतदारसंघाची, मांद्रे मतदारसंघ शिरोडा चालू आसली. त्या वेळाचेर तांकां सांगलें की तुमकां आमी उपमुख्यमंत्री पद दितात, पण एक कंडिशन की तुमी शिरोडा मतदारसंघात इलेक्शन रावूंक जायना. आतां तें जर मान्य आसत जाल्यार आमी तुमकां दितात म्हणून. मागीर तेणेन सुदीन ढवळीकर ज्या वेळार भावा कडेन उलयलो आनी तेणेन सांगलें की ठीक आसा रावना इलेक्शनार. आनी नितीन गडकरीन कंडिशन घातलें की रावत जाल्यार आमी भितरल्यान तुका उपमुख्यमंत्री पद तुजें वतलें. आतां हें सगळें केल्या नंतर इतलें आसून सुद्दां तांच्यांनी आपलो उमेदवार शिरोडा मतदारसंघात दवरलो. आतां हो उमेदवार दवरल्या नंतर एका वाटेन तुमी सरकाराच्यो सगळ्यो बेनिफीट घेवपाक सोदतात आनी दुसऱ्या वाटेन सरकारान रावून आमच्या बरोबर काम करप आनी त्या सायटीक आमचोच ऑफिशियल उमेदवार उडोवपाक प्रयत्न करप, ऑफिशियल उमेदवार दवरप, हें कितपत योग्य आसा? तुमी कितें म्हणटात? पक्षाक मोगो बरोबर प्रॉब्लेम नाशिल्लो, ढवळीकरा बरोबर प्रॉब्लेम आशिल्लो? ते प्रश्न थंय मोगो म्हणजे ढवळीकर न्हय, मोगो पक्ष वेगळो ना, मोगो म्हणजे सुदीन ढवळीकर एंड कंपनी. म्हाका याद जाता ज्या वेळाचेर हें तांकां काडपाचो प्रश्न आयलो त्या वेळाचेर हांव स्वता तेचे कडेन गेल्लो. हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्ली की आमी नॉमिनेशन सावथ गोंयचें फायल करपाचें आसलें सावयकराचें. तेन्ना हांवें तांकां सांगलें तेंच्याच बंगल्याचेर, म्हजे बरोबर नरेंद्र सावयकरूय बरोबर आशिल्ले, तांकां हांवें रिक्वेस्ट केली की फाल्यां आमी फॉर्म भरतात परवां, तेन्ना तुमी थंय येवं जाय आनी एक काम करात, तो म्हणपाक लागलो आपण येना, तुमी जो पर्यंत आपल्या भावाक ऑफिशियल थंय सांगात हें करात, तुमचो उमेदवार दवरूं नाका म्हण आमचो. आमी तांकां सांगलें की सुभाष शिरोडकराक आमी पार्टीन घेतला भितर, तांकां राजिनामो दिला तांच्यांनी आनी तांकां तिकीट दिवं जाय हें आमचें काम आसा आनी तांकां निवडून हाडटले आमी. ताका म्हणटाच्या म्हणान तुका जर इतलो जर इंट्रस्ट आसत जाल्यार तुका भावाक जर इलेक्शन लडोवपाकूच जाय जाल्यार ताका एमजीचो राजिनामो दिवपाक लाय आनी अपक्ष भरपाक लाय, आमचें कांय म्हणणें ना. हें हांवें स्पश्ट ताका सांगिल्लें. तेणेन म्हाका सांगिल्लें की हें साध्य जावचें ना, आपलो उमेदवार निवडून हाडटात ही आपली चॅलेंज म्हूण म्हाका तेन्ना सांगलें. हांवें ताका तेन्नाच भायर सरतना सांगिल्लें आमी तुका सांगतात की आमी आमचो उमेदवार निवडून हाडटले म्हणून. आतां हें जो तेणें जेन्ना आमचें आयकूं ना तेन्नाच तेचेर ताका विशय करचो पडलो न्ही. आमी ताका दवरून आमचो थंयचो उमेदवार उडयतले काय कितें? आमकां जर निवडून हाडूं जाय उमेदवार, आमी समजा ताका कदाचित जर उमेदवारी आमच्या ताका काडूं नाशिल्लो जाल्यार शिरोड्याचो उमेदवार आमचो निवडून येवचो नासलो. आतां हेका इतलें हेणें एका वाटेन सरकारा भितर काम करप, उपमुख्यमंत्री पद भोगप आनी त्या सायडीक आमचोच उमेदवार उडोवपाक काम करप, हें कशें कितें तर? एक तुमी मोगो तुमकां कितें नॅचरल एलाय दिसता तुमचो काय आतां तुमकां मोगोची गरज दिसना? मोगोच्या संदर्भात पार्टी म्हणून आमचो तेंचेर कांय वायटपणां ना, पण ही पार्टी चलयता आसतना ते चालक जे आसात तेंच्यांनी हो विचार करपाची गरज आशिल्ली. नॅचरल एलाय म्हूण दिसता मोगो काय दिसना? नॅचरल डेफिनेटली दिसता आसत, पण तें दिसता आसतना तें करपाकय म्हणून ते जे चालक जे आसात चलयतात पार्टी त्या लोकांनी हाचेर विचार करपाक जाय.
त्याने जर त्या वेळार विचार जर केलो जाल्यार आज ही गोष्ट जावची नासली. आतां उरलो प्रश्न तांकां भितर घेवपाचो. आतां तांकां जर भितर घेवून आशिल्ले जाल्यार हो तांकां सायटीक काडून डिस्क्वॉलिफाय करपाचो. तर तेंचो हें आशिल्लो की आमकां मत जातात आमी तुमचे भितर. आतां एखादो जर सांगता की आपल्याक तुमी भितर घेयात म्हणून आमी नाकारपाक शकना न्ही, आमी राजकीय पार्टी, आमी कशे नाकारतले. तो म्हणटा की आपण रेडी आसा न्ही पार्टी बरोबर तुज्या येवपाक. आनी त्यामुळे तो जर पार्टीन येता आनी हो जर आमकां जर त्रास करता जाल्यार घेवप हें बरोबर आसा न्ही. आनी त्यामुळे तातूंत कांयच चूक ना. त्यामुळे त्याने जर समजा थंय उमेदवार दवरून आशिल्लो, त्याने जर समजा भावाक राजिनामो दिवन जर अपक्ष लडयल्लो जाल्यार आमकांय ताका काडून उडोवपाचें पडचें ना. आमी म्हणपाचें की ताचो प्रश्न कांयच ना न्ही. भितरल्यान ताणें जरी ताका सपोर्ट केलो आपल्या भावाक जाल्यार तो पार्टीचो ऑफिशियल, कारण एक वाटेन तुवें गव्हर्नराक लेटर दिलें की MGP सपोर्टींग भारतीय जनता पार्टी, दुसऱ्या वाटेनच्यान भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार उडोवपाक उमेदवार दवरप हें कितपत योग्य आसा. दुसरी गजाल आसा ती विजय सरदेसायाची. कारण एक गजाल कशी आहा की तांणी सरकाराक तेंको दिवन तुमचें सरकार जाल्लें आनीक तेन्ना लोकांनी तांकां विश्वासघातकी म्हळें आनी आतां ते तुमकां विश्वासघातकी म्हणटात. ती कळ्ळें कशें आसा की विश्वासघातकी म्हणपाक खरें म्हणत जाल्यार ताणें म्हणप हें सुद्दां चुकीचें आसा. ज्या वेळाचेर आमी एलायन्स म्हणून ज्या वेळार काम करतात त्या वेळार एखादो लिडर म्हणून ज्या वेळाचेर आमी अपॉयंट करतात, कारण पार्टीचो ज्या वेळार मुख्यमंत्री आमी सांगलो की हो आमचो मुख्यमंत्री, त्या वेळाचेर ताका कम्फर्टेबल लेवल हे भशेनूच ताणें काम करपाक जाय न्ही सगळ्यांनी. एखाद्यान जर ताका जर कारण फायनली मुखिया जो चलयता तो चड इम्पॉर्टंट. ताका जर त्या सगळ्यां बरोबर जर कम्फर्टेबल जर नासत जाल्यार तें बरोबर जायना न्ही. आनी त्यामुळे थंय सरकारान रावून त्याच्या बरोबर वेवस्थीत जर रिलेशन दवरप हें इम्पॉर्टंट आशिल्लें. आनी त्यामुळे तें करपाक लागून एखादी जर गोश्ट करपाक जाय ती करची पडटा. कारण तुमी म्हणटात की हे जे घटक आसात ते मुख्यमंत्र्याकच अनकम्फर्टेबल करताले. नाही मुख्यमंत्र्याक अनकम्फर्टेबल करताले अशें म्हजें मत कशें आसा की एकदां सरकार जाल्या नंतर एखादें सरकार चलयता आसतना सगळ्यांचें बरोबर घेवन चलपाक जाय. आनी एखाद्याक जर तें कम्फर्टेबल लेवल नासत जाल्यार मागीर त्या मनशाचो विचार हो करचोच पडटा न्ही. तूं नाल्यार कितपत पर्यंत ताका तो घेवन कितले पर्यंत तूं डॉमिनेट करपाक शकता. आनी त्यामुळे तें तूं करपाक घेवन कारण सरकार चलोवपाक जाय. सरकार चलयता आसतना जो लिडर जो आसता त्या लिडराक जर कम्फर्टेबल लेवल नासत जाल्यार तें सरकार वेवस्थीत चलपाक शकना. आनी त्यामुळे तें चलपाक लागून जर योग्य कारवाई जाली ती योग्य आसा. एक काल विनय बाबान म्हळें की वता आपूण एक सिक्सर मारून 3 जाणां घेवपाक विचार करतालो पण मागीर आपणें स्वताकच आडायलो म्हणून. हें जें हांवें तशें म्हळें की 27चें वजन जें आसा तें 30चें वजन करपाचेरूय विचार चलिल्लो. ना विनयान तें तशें जोकिंगली म्हणलें तशें तातूंत हें कांय नाशिल्लें. सिरियस ना. ताणें तशें मुद्दम एक हें अशें म्हणलें ताणें कोणें तरी एका कोणें कमेंट केलो त्यामुळे ताणें तो उलयलो. तशें काय तुमी म्हणटात की पक्षां भितर असो सिरियस विचार केन्नाच जालो ना. ह्या विशयाचेर आमी आनी कोणाक घेतले वेगवेगळे अफवा येता तातूंत कांय तथ्य ना. हें सरकार 27 जाणांचें जें आसा तें स्थिर आसा आनी हें सरकार. तुमी कितें म्हणटा फाल्यां जर आनी खंयचे तरी दुसरे पक्षांतले एक 2-3 आयले तुमी आतां म्हणटले की बाबा पुरो जालें आमी आनी कोणाक घेवपाचें आसा पळय तें सरकार 27 जाणांचें वेवस्थीतपणे आमकां हो टर्म जो आसा 2022 तो पर्यंत चलोवपाक जाय. आनी फुडल्या 2022च्या निवडणुकीचेर डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्याच नेतृत्वाचेर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आमकां हाडपाक जाय. तुम्ही म्हणटात ह्या 2 वर्साच्या काळा भितर 27चे 30-20 किंवा 28-29 ना कांयच अजिबात आनी दारां उगडी ना अजिबात ना 100%. इतली सामकी स्पश्ट म्हणून सांगता तुमी की हे 2022 मेरेन 27च उरतले. 27च उरतले. तातूंत कांयच बदल जावचो ना. आनी त्यामुळे वेगवेगळे ज्यो अफवा वगैरे जे काय येता तातूंत कांय तथ्य ना. त्यामुळे 27 उरतले आनी हे 27 भारतीय जनता पार्टीचेच 27 आसात. मागीर ते MG पसून येवन BJPन जरी आयले जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीचे आमदार म्हणून ते आमच्या लेजिस्लेचर पार्टीचे आमचे ते मेंबर आसात. तेच म्हणटा तुमी म्हणटात की मदीं जो बोवाळ जाता कांय तथ्य ना भितर. 27 100% 27 100% कॉन्फिडेंटली 27 100% कॉन्फिडेंटली 27. 100%. लास्ट म्हजो प्रश्न की कारण हांवें तुमकां प्रचारा भितर झोकून दितना पळयलां. ते मागीर वाळपयची बाय इलेक्शन आसूं लोकसभा इलेक्शन आसूं आनी एक मायन्यूट लेवलाचेर वचून जे पॉलिटिकींग करपाचें आसता तें करतना पळयलां. सो आज प्रदेशाध्यक्ष म्हण त्या ग्रावंड लेवल कामाचो किती फायदो जातलो आनी त्या सगळ्या लोकसंचार आनी लोकसंपर्कांतल्यान घेतिल्लो एक धडो कितें?
म्हाका एक दिसता कारण आमी जें काम पार्टीन दिल्लें तें सिन्सियरली करप आनी म्हाका दिसता की सिन्सियरली जर काम केलें कसलीच अपेक्षा न दवरता जर काम केलें जाल्यार योग्य वेळाचेर त्या कार्यकर्त्याक योग्य पोजिशन जें आसा तें पार्टी दिता हें हातूंतल्यान सिद्ध जाता. कारण म्हज्या सारक्या सामान्य कार्यकर्त्याक आज बुथा वयलो अध्यक्ष आसलेल्या मनशाक अप टू पार्टीचो स्टेटीचो प्रदेशाध्यक्ष करप ही सोपी गोश्ट न्हय. कारण म्हजे राजकीय बॅकग्रावंड म्हज्या घरान कोण तरी पॉलिटिकल मनीस आसलेलो अशातलोय न्ही. सकयल्यान पंच ग्रामपंचायतीचो सरपंच जालो, आमदार जालो, कांय सार्वजनीक म्हणजे वेगवेगळ्यो शैक्षणीक संस्था आसत, सहकारी संस्था आसत, ह्या हाचें थोडेंशें काम करपाचें म्हाका हें मेळ्ळें. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें ज्या पार्टी भितर हांव वाडलो त्या पार्टीचें हायेस्ट पोजिशन म्हाका हेच्या सारकी व्हडली गोश्ट आनी कितें जाय. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की हांवें जें कितें काम केलें सिन्सियरली केलें. म्हाका जर सांगलें आसत की तुवें ह्या वेळार म्हाका जबाबदारी दिली लोकसभा सावथ गोंयची, हांवें सावथ गोवा लोकसभा जणू कितें हांव स्वता लडयता अशेंच म्हजो स्वभावच तसो. जें दिल्लें काम आसा तें प्रामाणीकपणान काम करप तें केल्या नंतर म्हाका भितरल्यान कितें मेळटलें अशें ही अपेक्षा न बाळगता. तोच धडो की प्रामाणीकपणान काम केल्यार ताजी पावती मेळटा. डेफिनेटली मेळटा. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.